साखळे बाजारांतल्या काडा मार्केट ह्या इमारतीत आशिल्ल्या 3 दुकानांक सोमारा मध्यान राती उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान सुमार 50 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा. हातूंत रुपेश काणेकर हाचें किराणा दुकान, सुभाष परब हांचें कपड्याचें दुकान, जाल्यार राजेंद्र पांगम हांचेंय दुकान लासून व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जालां. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा. आमी कोणाच्या ऑफिसान वचूंक ना, बिल्डिंगेन गेल्ले म्हणजे सांगतात ते बिल्डिंगेन कितें चणे खावपाक आयिल्ले काय कितें म्हणून भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू विचारता. आंदोलनाच्या नांवान अशें कोणाच्या ऑफिसान वचूं येता काय कितें? हें बुरशें राजकारण. हें आमकांय करूं येता पूण तें आमी करचे नात. अशें आसलें तरी वेंजियाड ट्रेसपासाची कागाळ करपाचेर विचार करतले म्हणून दामून सांगलें. दुसरे वटेन भाजपा युवा मोर्चान वेंजियाड केल्ले स्टेटमेंटाक आमचो पुराय तेंको आशिल्ल्याचें दामूचें म्हणणें. ओमकार हत्ते विशीं कर्नाटक सरकारा कडेन चर्चा केल्या. कर्नाटक सरकारा कडेन हत्याक धरपाचे एक्सपर्टीज आसात तशी गोंया कडेन सुविधा ना. ओमकार हत्तीक वंतारात धाडपा विशीं गोंय सरकारा कडेन कसलोच प्रस्ताव ना. हेर हत्तींच्या मजतीन ओमकार हत्तीक ताच्या सैमीक सुवातेर हाडपा खातीर कर्नाटक सरकारा कडेन चर्चा सुरू आसा. दसऱ्या उपरांत हे विशीं कारवाय करतले अशें रानमंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत पाविल्लो ओमकार हत्ती 7व्या दिसाय तामोशा वाठारांत थाट मांडून आसा. 7व्या दिसाय ह्या वाठारांतल्या शेत बागायतींचें लुकसाण करप सुरूच आसा. ओमकार हत्तीची दुमशणां सुरूच आशिल्ल्यान शेतकारां मदीं भिरांत पातळ्या. बागायतींनी वचपाचें तरी कशें असो प्रस्न शेतकारांनी उप्रासला. रान खात्याचे अधिकारी हत्तीक धांवडावन घालपाचो यत्न करतात, मात अजून हत्ती परत वचूंक ना अशें थळावे सांगतात. सभापती पदा खातीर भाजपा वतीन सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकारान अर्ज भरलो. अर्ज भरपा वेळार मुख्यमंत्री धरून जायते मंत्री आनी आमदार हजर आशिल्ले. सभापती पदाचे वेंचणुकेत गणेश गांवकारूच वेंचून येतलो असो विश्वास मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उक्तायलो. सभापती पदाच्या वेंचणुकेत विरोधकांनी आपल्याक तेंको दिवचो म्हणून गणेश गांवकार सांगता. गोंयच्या रस्त्यांच्या अवतिकाये विशीं आपल्याक खबर आसा.
पूण आतां हाचे फुडें गोंयांत खंयचोय रस्तो खणपाचो आसत जाल्यार भौशीक बांदकाम खात्याच्या मुखेल अभियंत्याची परवानगी घेवचीच पडटली. परवानगे बगर रस्ते खणले तर खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतीन दिली. गोंयकारांक रामा काणकोणकाराचेर जाल्ल्या खुनशी हल्ल्या फाटलो सूत्रधार कोण ते कळपाक जाय. रामाच्या हल्ल्या फाटलो मास्टर माइंड कोण ते जाणा जावन घेवपा खातीर गोंयकार राविल्ले आसतना भाजपाक आंदोलनाचो मास्टर माइंड कोण ते सोदून काडपाक जाय. ही कसली फकाणां काय म्हूण काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कवठणकार विचारता. रामाचेर जाल्लो हल्लो, बायलेचो खून हाचे वयल्यान कायदो आनी वेवस्था अस्तित्वांत ना हें दिसून येता. दुसरे वटेन फुकट सिलिंडराचें कितें जालें काय म्हूण काँग्रेसीन भाजपाक प्रस्न केला. तशेंच जीएसटीच्या नांवान 8 वर्सां लुटल्या उपरांत भाजपा आतां जीएसटीत सूट दिवन उत्सव मनयता म्हूण कवठणकारान आरोप केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन 21 जूनाक सुरू केल्लो संवसारीक योगा दीस 140 परस चड देश मनयतात. तेच प्रमाण 120 परस चड देश आतां आयुर्वेदा दीस मनयतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. आयुर्वेदा खातीर अच्छे दिन आयल्यात अशेंय मुख्यमंत्री सावंताचें म्हणणें. धारगळ पेडण्यां जाल्ल्या आयुर्वेदा दिसाच्या कार्यावळींत मुख्यमंत्री सावंत उलयतालो. गोंयांत फुडले 5 दीस येलो अलर्ट आसतलो असो अदमास हवामान खात्यान जारी केला. 23 ते 29 सप्टेंबर मेरेन येलो अलर्ट आसतलो. ह्या काळांत राज्यांत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. बोरये वाठारांत दाड घालून बेकायदेशीरपणान गांजो बाळगिल्ल्या प्रकरणात सनी नायक हाका फोंड्या पुलिसांनी अटक केली. ताचे कडल्यान 1,43,000 गांजो जप्त केलो. फोंड्या पुलिसांनी मंगळारा फांतोडेर ही कारवाय केली. फुडलो तपास सुरू आसा.
दिसान दीस घडपी अपघातांचें प्रमाण उणें जावपाचें नांवच घेना. तेलंगणा जाल्ल्या हिट अँड रन अपघातांत एके चलयेक मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका वाहनान येवन एका चलयेक नेटान धक्को दिवन पळ काडलो. थळाव्या लोकांनी रोखडेच ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केलें, पूण उपचारा वेळार ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा. भारतीय जनता युवा मोर्चाचो अध्यक्ष तुषार केळकार हांणी बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगश आनी दक्षिण गोंयचो खासदार विर्यातो फर्नांडीसा आड पणजे पुलिशेंत कागाळ दाखल केली. रामा काणकोणकाराचेर जाल्ले हल्ल्या उपरांत विरोधकांनी आंदोलन केल्लें. ह्या आंदोलना वेळार बेकायदेशीरपणान भाजपाच्या कार्यालयांत प्रवेश करपाचो यत्न केल्ले खातीर भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या अध्यक्षान दोगांयचेर कागाळ दाखल केल्या. पैरामये वाठारांत घराक लागून आशिल्ले एके पत्र्याचे खोपीक उजो लागपाची घडणूक घडली. सुभाष कोळंबकर हांच्या मालकीच्या खोपीक लागिल्ल्या उज्यांत 1 लाखा परस चड रुपयांची हानी जाल्ल्याचें कळटा. घर दुरुस्तीक काम चालू आशिल्ल्यान चडशें सामान खोपीत दवरिल्लें. सगळे कडेन नवरात्रीची धामधूम सुरू आसतनाच सोमारा रातीं उसरा उजो लागपाची ही घडणूक घडली. व्हडलेमोळ काकोड्यां वेगवेगळे कडेन 3 जाग्यांचेर उजो लागलो. ह्या उज्यांत एक कार, स्कूटर आनी एका दुकानाचें बरेच लुकसाण जालां. घडणुकेची म्हायती मेळटकीर उजो पालोवपी दळान धांव मारून उजो पालयलो खरो, पूण ह्या नादी कार, स्कूटर आनी दुकानाचें बरेच लुकसाण जाल्लें. उजो लागपाची ही घडणूक मध्यान राती 2 ते 3 मजगतीं घडली. उत्तर काश्मीरच्या पुंजवा वाठारांत उजो लागलो. उजो इतलो खर आशिल्लो की साबार घरां आनी हेर इमारतींचे बरेच लुकसाण जालें. उजो लागताच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार पावून उजो नियंत्रणांत हाडलो. सुदैवान जिवीत आनी टळ्ळी, पूण उजो नेमको कसो लागलो तें मात कळपाक मार्ग ना.
पिसुर्लेच्या सरकारी माध्यमिक विद्यालयाच्या मुख्याध्यापकाची बदली रद्द करूंक नाशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांनी वर्गाचेर बहिष्कार घालो. आमचो प्रस्न सुटावो जावंक ना जाल्यार शिक्षण संचालकाची भेट घेतली अशी शिटकावणी विद्यार्थ्याच्या पालकांनी केल्या. पिसुर्ले सरकारी माध्यमिक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक डॉ. उल्हास गांवकर हांची दुसरे कडेन बदली करपाचो आदेश काडिल्ल्यान विद्यार्थी आनी पालकांनी नाराजी उक्तायली. शैक्षणिक वर्स सुरू आसतना बदली करपाचो आदेश काडिल्ल्यान विद्यार्थ्यांचें लुकसाण जातलें. बदलेचो आदेश सोमार मेरेन फाटीं घेवंक ना जाल्यार आंदोलन करतले म्हणून पालकांनी शिटकावणी दिली. अहमदाबादच्या सरदार वल्लभभाई पटेल आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर गांजो तस्करी प्रकरणात दोगांक अटक केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या दोगांय प्रवाशां कडल्यान 8 करोडाचो 8.4 किल हायड्रोपोनिक वीट जप्त केला. हातूंत 2 जाणांचो आस्पाव आशिल्ल्याचे विमानाच्या अधिकाऱ्यांक दुबाव मारिल्लो. उपरांत तांणी तपासणी केली आनी दोगांकूय रंगे हात धरले. माजोर्डा धिरयो आयोजीत केल्ल्या प्रकरणात 3 अटक केल्ल्याचे कळटा. सोमारा माजोर्डा धिरयो आयोजीत केल्ल्यो ह्या प्रकरणात एकल्याक मरण लेगीत आयिल्लें. खरें म्हळ्यार धिरयांक बंदी आसून लेगीत तरी धिरयो आयोजीत केल्ल्यो दिसून येता. वेवस्थीत वीज पुरवण आनी ट्रॅफिक सिग्नलांचो उणाव आशिल्ल्यान न्हयबाग पेडणे जंक्शनाचेर अपघात वाडपाक लागल्यात. लायटी नाशिल्ल्यान वाहन चालकांक अदमास येना आनी अपघात घडटात. ह्यान पयलीं हांगा जायते अपघात घडल्यात तेन्ना अपघात उणे करपा खातीर विजेची सोय करून दिवची अशी मागणी थळावे करपाक लागल्यात. मयें सयत दिवचलच्या हेर कांय वाठारांत आतां भाताक कणसां धरपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या. हवामान संतुळीत आनी पावसान उपकार केले जाल्यार अंदू भात पीक समाधानकारक मेळपाची आस्त वाडल्या. दिवचलच्या मयें सयत हेर वाठारांत शेतकारांनी खरीप शेती केल्या. अंदू पेरणी आनी तरवो लावणी करपाक कळाव जाल्ल्यान भात पीक मातशें लांबणेचेर पडटलें. पावसान दुमशणां घालिना जाल्यार बंपर पीक मेळटलें अशी आस्त शेतकाऱ्यांक आसा.
सेगीत पडपी पावसाक लागून उत्तर प्रदेशाच्या भाज्जेच्या मार्केटात भाज्यांचे दर देंवल्यात। पावसाक लागून शेतांनी हुंवार आयला, ताका लागून गिरायकांक विकते घेवंक मेळनाशिल्ल्यान उत्पादनां उणी जाल्यात, जाका लागून विक्रेत्यांक अर्थीक लुकसाण जालां। मजगतीं टोमाटांच्या मार्केटात पावसाक लागूनय परिणाम जाल्ल्याचें कळटा। फाटले कितलेशेच दीस गोग्यांनी पडपी पावसाक लागून नाशिकच्या गोदावरी न्हंयच्या उदकाच्या पातळेंत वाड जाल्ल्यान पुराय वाठारांत हुंवारावरी स्थिती निर्माण जाल्या। हाका लागून थळाव्या लोकांनी सादूर रावचें आनी हाची नोंद घेवची अशें आवाहन अधिकाऱ्यांनी केलां। सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून कलकत्ताक सगळ्या वाठारांनी व्हड्या प्रमाणात उदक साचलां। हाका लागून थळाव्यांची बरीच गैरसोय जाल्या। घराघरांनी तशेंच रस्त्याचेर उदक साचिल्ल्यान येरादारी करप्यांक आडखळ निर्माण जाल्या। रस्त्यार धोपरा मेरेन इतलें उदक साचिल्ल्यान यो वच करप्यांक वडे घेवन वचपाची पाळी आयल्या। नोएडाक सध्या डेंग्यूच्या दुयेंसान मान वयर काडल्या। नोएडाच्या भलायकी खात्यान डेंग्यूच्यो 245 केसी नोंद केल्यात। सोमाराक 9 नवे दुयेंती नोंद जाल्ल्यो। सध्या हॉस्पिटलांनी डेंग्यूचेच दुयेंती उपचार घेतात। एडेस हे जळार चाबल्यार डेंग्यूचो संसर्ग जाता। तशेंच थंडी, जोर, आंग दुखप, तकली दुखप ही डेंग्यूची मुखेल लक्षणां। कोणाकूय अशी लक्षणां दिसून येत जाल्यार रोखडेंच दोतोराक कळीत करचें अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात। हालीसराक लंग कॅन्सर जावपाच्या प्रमाणांनी बरीच वाड जाल्या। हे दुयेंस चड करून 40 वर्सां वा ताच्या सकयल्या पिरायेचेर जाल्ले दिसून येता। हाचे फाटलें कारण म्हळ्यार हवा प्रदूषण। तशेंच सोरो पिवप, सिगार ओडप ही लेगीत मुखेल कारणां थारतात। आजकाल तरणाटी भुरगीं गवळे वखदां तशेंच सोऱ्याचे तस्करेत व्यस्त आशिल्लीं दिसून येता। हे सगळें जर टाळ्ळे जाल्यार जीव बरो उरपाक शकता अशें दोतोर सांगता।